नमस्कार. कोरोनाच्या ह्या महामारींतल्यान गोवा बोर्डाच्या एग्जामीच्या निर्णयाचेर उलोवपा खातीरच आज हांगासर हांव उपस्थित आसां. धावेची परिक्षा दिवपी म्हजी गोंयांतली समेस्त भुरगीं हांचेर कशा पद्दतीचो तणाव आसा हो म्हाका खबर आसा. त्याच बरोबर तांच्या आई बाबांचेरूय कशा पद्दतीचो ताण आसा होय हांव जाणा. गेले कितलेशेच दीस खुबशे पेरंट्स आसतले, भुरगीं आसतलीं, टिचर्स आसतले, कंटिन्युअसली गोवा बोर्ड एड्युकेशन डिपार्टमेंट म्हज्या कडेन शिक्षण मंत्री म्हणून खूब दीस वैयक्तीक फोन करून आसतले, मेळटा तेन्ना धावेची परिक्षा केन्ना जातली, कशी जातली आनी आमकां फुडली एडमिशन्स कशा पद्दतीन मेळटली हेजो परत परत फोन करून चवकशी करीत आसा. आनी हें सगळें म्हाका खबर आसा तुमचेर खूब मोठ्या प्रमाणांत ह्या टेन्शनांतल्यान तुमी सगळे जाण वयता. आमी गोवा बोर्डाक हाजेर एक निर्णय घेवपा खातीर कमिटी काडपाक लायिल्ली आनी गोवा बोर्ड एड्युकेशन डिपार्टमेंट आनी आमचे एड्युकेशन डिपार्टमेंटांतले तज्ञ, प्रायवेट एड्युकेशन संस्थांतले टिचर्स, मॅनेजमेंट ह्या सगळ्यांच्या कन्सल्टेशनाच्या उपरांत आनी आयज जाल्ल्या VCच्या उपरांत गोंय सरकार सगळ्यांच्या हिताच्या नुसार म्हणजे कोरोनांतल्या ह्या महामारींतल्यान वयता आसतना आमी योग्य निर्णय घेवपा खातीर आमी अशा निर्णयाचेर आयल्यात की अंदूची धावेची परिक्षा ही कॅन्सल केली वता आनी त्याच बरोबर धावेच्या भुरग्यांक नॅक्स्ट प्रमोशन्स दिवपा खातीर तांच्या इंटरनल मार्कांचे असेसमेंट केलो वयतलो. इंटरनल मार्का वयल्यानूच तेंचे फुडल्या हातूंत तेंचें प्रमोशन जालें वतलें. इंटरनल मार्काचेर आधारीत कोणाचो एखादो दुसरो सब्जेक्ट उरता आसत जाल्यार ताका 80 एलाव केली वयतली. दुसरी गोश्ट, डिप्लोमा आनी सायन्स ह्या स्ट्रिमी खातीर म्हणजे 11th सायन्स आनी डिप्लोमा हातूंत एडमिशन घेवपा खातीर परत चड चडावड जातली हाजी चत्राय गोंय सरकाराक आनी एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक आसा. ताका लागून सरकार आनी एड्युकेशन डिपार्टमेंट ह्या विचारधीन आसात की सायन्स स्ट्रिमी खातीर आनी डिप्लोमा खातीर 1 डे 3 वरांची ऑब्जेक्टीव एग्जाम्स ही घेतली वयतली आनी वेल इन एडवान्स 15 दीस हे स्टुडंट्सां खातीर कळयली वयतली. टेंटेटिवली जुलय म्हयन्याच्या एंडिंगाक अशा पद्दतीची एग्जाम्स ही घेवपाचें थारायिल्लें आसा. प्रायवेट स्टुडंट्स हांच्या खातीर कळोवणी आसा जे 10th स्टँडर्डाक प्रायवेट बसपी किंवा ITIतले अशा पद्दतीचे 350 भुरगे हे गोवा बोर्डाक एपियर जातात. तांच्या कडेन इंटरनल मार्क्स नासल्या कारणान गोवा बोर्ड तांच्या खातीर कोरोनाची स्थिती सुस्थितीत आयल्या उपरांत एका दिसाची किंवा 3 दिसाची एग्जाम्स ही घेवपाची गोवा बोर्ड निर्णय घेवपाचो आसा. 12वेच्या बाबतींत निर्णय गोवा बोर्डाचो आजून जावंक ना. बुधवार पर्यंत आमी 12वेच्याय विद्यार्थ्यां खातीर म्हाका खबर आसा तुमी सगळे खूब मोठ्या टेन्शनान आसा. 12वेच्या विद्यार्थ्यांचे पेरंट्स हेय खूब टेन्शनान आसा. बट तांची JEE नीट ह्यो एग्जामी आसता म्हणून कन्सल्टेशन वीथ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांची आज जाल्ल्या VCच्या कन्सल्टेशनाच्या उपरांत 2 दिसांनी तोय निर्णय जावपाचो आसा. तो निर्णय जाल्या उपरांत रोखडोच आमी गोंयांतल्या सगळ्या म्हज्या 12वेंतल्या भुरग्यां खातीरय कळोवणी केली वयतली. देव बरें करूं.